मात कितें डिस्कशन कितें जालें? गार्बेजीचे संबंधित गार्बेज सेग्रिगेट सीएमान क्लियर सांगला गार्बेज सेग्रिगेट करून तांकां दिया सेग्रिगेट करून दिले की म्युन्सिपालिटीची ड्युटी ती व्हरपाय म्युन्सिपालिटी व्हरता म्युन्सिपालिटी सांगला आमी व्हरता फक्त आमकां ते सेग्रिगेट करून जाय सेग्रिगेशन हे कित्याक जायनाशिल्लें इतलें? ते खूब तांचे कचरो लेबर ते जाता. मदीं करताले ते मदीं 3 दीस 4 दीस करताले आनी कितले ते व्हरताले न्ही ते हय. कितलो तेंप जालो व्हरताले मदीं 3-4 दीस तांचे कॉन्ट्रॅक्टरान जो पळय तो कलेक्ट करता आनी कितें सेग्रिगेट केलें ना म्हणून तांकां ते व्हरपाक डिफिकल्ट जाता व्हरना जाल्यार प्रॉब्लेम जातली आनी नुस्तें बाजारांत भरपूर हळशीक जाता ते. सेग्रिगेट करप न्ही आतां आमी आतां मडगांव हावस गार्बेज कलेक्ट करता सगळी सेग्रिगेट करून दिता आमकां तो आतां नवो नुस्तें बाजार बांदला थंयसर सुद्दां खूब हळशीक आसता. नुस्त्याचे हितून कचरो आसता गट चेअरमॅन मेंबर सेक्रेटरी आनी तांकां विचारा हांव ह्या मार्केटाचें कितें हांव ते एक्टीव वाचता मातसो ते लोक येतात घेवपाक. So these days we have seen lot of जनता दरबार by विजय करपेकर कितें इम्पॅक्ट जावं शकता तुमकां? कोण कोणाक जाय तो दरबार करपाक शकता कोण कोणाक हाडपाक शकना फाल्यां म्हाका जाय जाल्यार हांव करतलो ताका जाय जाल्यार तो करता. तर कितें इम्पॅक्ट जावं शकता मार्गार तुमच्या सर? इलेक्शनाची तयारी कशी दिसना लागीं पावली कोण कोणाक हाडप हांव सांगलां मरे 100 कोण कोणाक हाडपाक शकना सगळ्यांक अधिकार आसा आपले नशीब अजमावपाचें अल्टिमेटली प्रजेन नेमकी तयारी कशी आहे तुमची? कसो तुमकां इम्पॅक्ट जावं शकता कशी वेळ आहा मागीर. ओके. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.